नमस्कारो. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे वीक्षकांक आमगेले युव साधक कार्यक्रमाक हांव पी सुमा आर मित्रा स्वागत करता. विविध क्षेत्रांतू साधन केलेले युव जनांगेले परिचय करून दिवचे कार्यक्रमाची आमगेले युव साधक. आज ही आमगेल संगत आसाची रम्या वी राव हांका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. रम्या, तुमका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार सगळ्यांक. आता मी रम्या लेक सान परिचय करून घेऊया. रम्यानी मास्टर ऑफ फिजिओथेरपी माहे मणिपालांतू 2016 हे जे शिक्षण प्राप्त केले. हांगेले शिक्षणाचे फील्ड ऑर्थोपेडिक्स अँड मॅन्युअल थेरपी. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेजे ऑनलाइन इंटरव्यू 2019 जाल्ले. तांतू 600 जणांनी भाग घेतले. तांतू 100 जणांना सिलेक्शन जाल्ले. खुशीची कसं विषय म्हळ्यार आमगेल रम्या 9व्या स्थानार आयली. प्रस्तुत जावन आता रम्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संस्थे पंजाबाचे पटियाला सेंटरांतू गर्ल्स हॉकी टीमाक सिनियर फिजिओथेरपिस्ट जावन उद्योग करतस. आता मी रम्या लागी ह्याच विषयार थोडे संवाद चलयसुया. रम्या, ह्या कार्यक्रमाक वापस तुमका एक पटी स्वागत करता. आता सुरवे तुमकां कसं निमगुच म्हळ्यार हांवें खेळाचे फिजिओथेरपी म्हळ्यार कसं ते. ओके. फिजिओथेरपी म्हळ्यार ॲक्च्युली ॲलायड हेल्था येता. म्हळ्यार आमगेल मेडिकल सायन्साचे एक इम्पॉर्टंट पार्ट जावन येता. सो फिजिओथेरपीन बेजिकली कशें म्हळ्यार शरिरा चलावणे, मसल्स आनी बोन रिलेटेड हेल्थ, फिटनेस हे पुरा कवर जाता. जाल्यार कसं व्यत्यास म्हळ्यार मेडिकल जावं सर्जरी म्हणजे कसं तोंदरे ना शरिराक, कसं कट करचे जावं सायड इफेक्ट्स मेडिसिन्साचे तसल कसं प्रॉब्लेम आसना. इट इज वी कॉल इट एज नॉन इन्वेजिव्ह म्हणजे कसं तोंदरे नातेल विषय आणि बरी मुवमेंट्स करेक्शन करून दुःखीचे सोल्युशन तांतू दुःखी परिहार करचे जावं मुवमेंट्स करेक्ट करचे. पोस्चर म्हणजे आमी कशी बसताची, चमकताची, राबताची ताजी पुराय हें करचे. आणि ऑल्सो इंजुरी जातना ताजे रिहॅब म्हणटा आमी ताका ट्रीटमेंट करचे. हाताचे स्किल्सांची करचे आमी चढावत विथ सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ लायक इलेक्ट्रीक मॉडॅलिटीज आमी यूज करताची. बट मोर इट इज अ स्किल हे तशी. आणि कसं म्हळ्यार प्रिव्हेन्शनाक यूज करूं जाता. लायक आर्थरायटीस जाता जावं स्पोर्ट्सांतूय तांकां मस्त इंजुरीज जावची साध्यता आसता. सो ऑर बशी लिमीत एर्गोनॉमिक्स म्हणटाची बसची पोस्चर ताजी इंजुरीज ताजे पुरा प्रिव्हेन्शनाक यूज करताची. त्याच्यात NCOE म्हळ्यार कसले आणि हांतू तुमकां कशी उद्योग मेळ्ळे. ओके. NCOE म्हळ्यार बेजिकली नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स. ताजे फुल फॉर्म म्हळ्यार पूर्ण भारतां भितर 23 नॅशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स आसाची. म्हळ्यार त्या विंगड राज्यांत विंगड राज्यांत ऑलमोस्ट एकक राज्य एकक आसाची विदाउट एक्सेप्शन. हरियाणा 2 आसाची. अदरवायज पुरा विंगड राज्यांत एकक आसचे. सो आता आणि तांतूय NCOEजा भितर तांणी केलो हाका मस्त इम्पॉर्टन्स दिला. ताका हाय परफॉर्मन्स सेंटर म्हणटाची. एक तो पटियाला हांव खंय काम करतकी, सेकंड इज बँगलोर. सो NCOE म्हळ्यार कशी म्हळ्यार आमी ज्युनियर लेवल एथलीट्स ऑर एटलिस्ट लायक जस्ट सिनियर लेवल अबाउट 20 to 25 हांकां आमी ट्रेनिंग करून येवची ऑलिम्पिक्स 2024 पॅरिस ऑलिम्पिक्साक ट्रेनिंग दिवचे जावं तांगेले ट्रीटमेंट करचे हें करचे तांकां बेजिकली रेडी करचे. ऑरल्स आनी मुखार इंटरनॅशनल इव्हेंट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आनी खंयचे आसा की ताजे खातीर तांकां तयार करचे आनी नॅशनल लेवलार अचीव करचे. दॅट इज हाव NCOE इज. तशी थंय तुमकां उद्योग कशे मेळ्ळे. उद्योग कशे मेळ्ळे म्हळ्यार आमकां एक्चुली तेंची तुमी सांगला बरी इंटरव्यू जाल्ले, ऑनलायन इंटरव्यू आशिल्ले. 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज जावन ऑल ओव्हर इंडियाच्या एप्लिकंट्सांक डिफरंट पॅनल मेंबर्सान स्क्रीन करून कडे फायनली मेरिट लिस्ट लास्ट इयर फेब्रुवारी भितर आयले. आणि तशी आमगेले सिलेक्शन जालेले. आमकां चॉयस दिलेले खंयचे सेंटर आमकां चूज करका म्हणून. मागीर तांगेले कन्विनियन्सार तांणी अलॉट केले. तशें म्हळ्यार NCOE तांगेले ऑनलायन इंटरव्यू वच म्हणून तुमकां केन्ना कळ्ळें आनी कशी कळ्ळें. एक्चुअली म्हळ्यार
स्पोर्ट्स रिलेटेड जॉब्सा विशय मस्त सर्च करता आशिल्ली ऑनलायन तांगेले वेबसायटार ते हे आशिल्ले वेकन्सीज कॉल एडवर्टायजमेंट आशिल्ले ते पळोवन हांव अप्लाय केलेले तशी ते इंटरव्यू कॉल जाले एक्चुअली पर्सनल आशिल्ले बट कोविडा निमित्त ऑनलायन जाले 2019 खेळाची फिजिओथेरपीन तो उद्योग मेळका जाल्यार खंयचे रितीचे शिक्षण तुम्ही घेवका शकता प्रथम जावन फिजिओथेरपी शिक्षण घेवका जाल्यार मेडिकला म्हणजे सेम पद्धती ओनली थिंग इज आत सद्याक एंट्रन्स ना फिजिओथेरपीक जेवो आतां हे जावं तशें प्रायवेट युनिवर्सिटीज घेतल्यार तांगेलो आसता कॉमन नॅशनल लेवल ऑर लायक स्टेट लेवल सीईटी आसना सो ताजे खातीर प्रथम जावन प्री युनिवर्सिटी लेवलार सायन्स घेवका आनी बायोलॉजी आसता तांत भितर त्या जातरी तुमगेले मार्क्स सेकंड पीयूसी मार्क्सा बेस्डारी कट ऑफ जावन फिजिओथेरपी एडमिशन फिजिओथेरपी बॅचलर्स केल परा मागीर नेक्स्ट तुम्ही मास्टर्सा ऑप्ट करका मास्टर्सा भितर ऑर्थोपेडिक स्पेशलायझेशन घेवन तांतू भितर शिक्षण घेतले नंतर ಸ್ವಲ್ಪ एक एक्सपिरियन्स जावका एक 3 जावं 5 वर्साचे तेन्ना स्पोर्ट्स फील्डांत तूं वचपाक हे जाता इजी जाता आणि तुम्ही आता शिक्षण त्या फिजिओथेरपीवर घेतला त्या विशया सांगा कंकय तुम्ही शिक्षण घेतले म्हणून येस एक्चुअली हांव स्टार्ट केलेलें म्हगेलें बॅचलर्स निट्टे युनिवर्सिटींत देर्लकट्टे तांगेले कॉलेजा दाखून थंय बॅचलर्स केले कडे मास्टर्स तुमी प्रथम जावन सांगिल्लें हांव माहे मणिपाला दाखून केलें बिकॉज इट इज म्हणजे माहे आमकां सगळ्याक गोतच इट इज लिडिंग इन एज्युकेशन सो थंय जावन थंय हांव ऑर्थोपेडिक्सा विशीं शिक्षण घेतलें आनी मॅन्युअल थेरपी तुमी म्हगेलें फील्ड सांगिल्लें मॅन्युअल थेरपी म्हळ्यार बेजिकली आमी हाता स्किल्स यूज करून जॉयंट करेक्शन करचें जावं मसल्सा लेंथ रिस्टोर करचें त्या पुरा एक विशेष शिक्षण तें विच इज व्हेरी युजफूल सो तशी तें मॅन्युअल थेरपी म्हगेलें आशिल्लें आनी ताजे नंतर मागीर हांव म्हगेलें उद्योगाक गेलें म्हळ्यार कितली वर्साचें तुमगेलें शिक्षण ते फिजिओथेरपी शिक्षण कितली वर्स केलें तुम्ही बॅचलर्स म्हळ्यार 4 वर्स आसता लायक मेडिकल सायन्स 4 इयर्स आसता आनी 6 म्हयन्याची इंटर्नशीप आसता हाफ इयरली सो 4.5 इयर्स थंय जाता सो ऑलमोस्ट 5 इयर्स म्हळ्यार मास्टर्स एडमिशन मेळचे 5 इयर्स जाता ऑलमोस्ट आनी 2 वर्स मास्टर सो टोटली अराउंड 7 इयर्स एनसीओईन तुया तुमकां सुरवे मेळल उद्योग की विंगड काही जाव तुम्ही उद्योग करून आनी आशिल्लीच की कशी एक्चुअली म्हाका फर्स्ट म्हगेलें मास्टर जाल जाताना 2016 तू म्हाका मेळ्ळें जॉब लक्ष्मी मेमोरियल कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी एजे ग्रुपाचें थंय हांव लेक्चरर जावन 1 वर्स काम केलें ताजे नंतर 2017 तू येनिपोय स्पेशालिटी हॉस्पिटल कोडेयालबायल तांगेल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल येनिपोय ग्रुपाचें तांतू भितरी म्हाका हेड ऑफ फिजिओथेरपी जावन जॉब मेळ्ळेलें थंय कडेरी ऑलमोस्ट 4 इयर्स काम करून जातना 19 तुमी सांगले म्हणकेची हे ऑपॉर्च्युनिटी येवन हांव अप्लाय करून 21 एप्रिल हांव सेर्वलेल एनसीओईन तू आतां 1.5 इयर्स जालें थंय जालें येस मागीर असल एक खेळाची फिजिओथेरपीन तू काम करका म्हूण आनी आसक्ती तुमकां ह्या कशी आयल्या येस सो एक्चुअली कशें म्हळ्यार हांव फ्रॉम चायल्डहूड एस्पेशली हांव एक 10th स्टँडर्ड वतनाची म्हाका डिसायड केलें की म्हाका फिजिओथेरपी करका म्हणून जस्ट लायक सगळ्यांक डॉक्टर इंजिनियर जावका म्हणून आसता बिकॉज हांव म्हगेल्या फॅमिलीन तुजी के प्राय जालेले मस्त फिजिओथेरपीन बेनिफीट जालेले पळयलेले सेकंडली म्हाका क्रिकेटा मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें सो त्या क्रिकेटान त्या फिजिओथेरपिस्टान कंट्रिब्यूट करचें पळोवन त्या फिल्डार करचें सो म्हाका स्पोर्ट्सा वचूंक मॅच जाता आसतना थंय इंज्युअर जाला इमिडिएटली तांकां ट्रिटमेंट करून इमिडिएटली पेटयताची दॅट वॉज समथींग व्हेरी अमेझींग सो ताजे खातीर तांतू लागून स्पोर्ट्सान तूं येयलें सो फिजिओथेरपी घेवन मुखार ऑर्थोपेडिक्स घेवन हांव सुरवे धरून स्पोर्ट्सा जॉब सर्च करता आशिल्ली एक्सपिरियन्स जाल की ना म्हाका जॉब मेळ्ळें विच इज 5 इयर्स एक्सपिरियन्स कर्नाटकांत तूं ह्या उद्योग आनी सेरूचे साध्यता आसा की आसा म्हळ्यार कर्नाटकांत एक्चुअली मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसाची स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया चॅलेंजची हांव एक सांगच्याक इश्ट पडवत कसं म्हळ्यार नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स तांगेल 3rd लेवलार आसा सुरवे खेलो इंडिया सेंटर्स येताची कडे स्टेट लेवल सेंटर्स येताची कडे नॅशनल सेंटर्स अँड देन एट द टॉप लेवल कोण इंटरनॅशनल एथलीट्स आसा की तांगेल ऑलिंपिक लेवल ते सो सांगून कर्नाटकांत मस्त सेंटर्स आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे बट हांव जावनूच पटियाला चूज केलेले आनी म्हाका म्हगेले लक म्हूण येता थंय सिलेक्शन जाल्लें बिकॉज थंय रिक्वायरमेंट आशिल्लें म्हळ्यार हांगा इंडियान तूं खंयचे सेंटर तुमी चूज करचे तुमकां आशिल्लें म्हळ्यार खंयचे जाल्यार तुमी चूज करूं येता म्हळ्यार तेंगेले कंपल्शन नाशिल्लें हांगा तुमी वचूं का तशें कसलें नाशिल्लें ना
बट तेंची एक तो आमी चूज करका आशिल्ले एक तांणी जावनूच आमकां प्लेसमेंट दिलेले एज पर आवर सिलेक्शन मागीर रँक हाय आशिल्ली मीत म्हाका प्रिफरन्स मेळ्ळें तुका खंय जेवका थंय चिता तुका प्लेसमेंट जालें पटियाला इथं चूज केलें तुवें पटियाला कसं जालें म्हळ्यार एज फुडें हांव सांगल्या वरेची पटियाला आनी बँगलोर दोन्ही काही हाय परफॉर्मन्स सेंटरा कॅटेगरी दिला म्हळ्यार मल्टिपल स्पोर्ट्स आसा ते विच NCOAन घेतल्यांची बट म्हाका इतलें इन्फॉर्मेशन आशिल्लें कसं म्हळ्यार आमगेल कर्नाटका भितर चडावत एथलेटिक्स स्विमींग बॅडमिंटन आमी इंटरनॅशनल लेवलार खिलाडी पळयताचे आमगेले तांणी तेंची सायड आतां नेताची सो बट पटियाला और हरियाणा दॅट इज कॉल्ड एज द नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्समॅन म्हळ्यार थंयची प्रत्येक घरान एक स्पोर्ट्समॅन असता आणि विविध नमन्या स्पोर्ट्स खेळतात आणि एथलेटिक्स बॉक्सिंग रेसलिंग म्हळ्यार तांगेल ते पळवणे तशें आसता तांकां सानपणे दोन ते एक्सपोजर आसता हॉकी हांव आतां हॉकी वोटासचे मॅक्झिमम हॉकी हरियाणा पंजाबातानूय येताची सो म्हाका चड एक्सपोजर जावका आशिल्ली मीत आनी चड ते हार्ड कोर एथलीट्स आलवट काम करका म्हणून आसक्ती आशिल्ली मीत हांव पटियाला सेंटर चूज केलें आता उत्तर भारत म्हणले सत्ताक आमकां तांचे एक हवामान दुसरे दुसरे आसता आमगे दक्षिण भारतावरी नाही आता पंजाब म्हणले सत्ता तांचे हवामान मस्त शीं आसता मस्त शाकाय आसता तशें असले रे तुम्ही पटियाला इथं चूज केलें ते तुमी सांगची समजची एक्चुअली म्हळ्यार म्हाका त्या स्पोर्ट्सा मुखार विंगड कसनी दिसनी ते हांव ओपून घेता कसले म्हळ्यार हे हवामानाचे अनुभव म्हाका थंय वत्तरी जाल्लो विंटर आमी 4 डिग्री गेलेली आतां आमकां थंय समर वैशाखा भितरी 45-50 थंय वता ते जाल्यार ताजे निमित्त थंयची ते खिलाडी आसा की कोण तांणी घट्टी म्हळ्यार तांगेले ट्रेनिंगाची वे तांगेल हेंची घट्टी जाता एक नमूने स्पिरिट घट्टी जाता आनी तांकां पळोवन आमकां ते एक स्पिरिट येता बट मस्त एडजस्टमेंट कश्ट जाता ते हांव बिलकुल ना म्हणून सुरवेक थंय वतना मस्त कश्ट जेल दिसता ना मस्त वय कश्ट जाला इवन म्हळ्यार खाण जेवण पुरा थंय मस्त विंगड हांगाच म्हणजे कसं मेळना हें जायना बट एक नमून कंडिशन जाताचे आमी म्हळ्यार एक टफ लायफाक आमकां एक नमूने एक्सपिरियन्स जाता आमी एका पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समॅनशी जाताची फिटनेस जावो मनस्थिती जावो कसं तशी मागीर त्या सेंटर म्हळ्यार त्या सिटी भितर आसा की एक सिटी तकून मस्त भायर आसता कशें हा पटियाला गांव कशें म्हळ्यार मंगळुरा इतलो आसा मंगळुरा पाशी चिके सान म्हूण येता जाल्यार आमगेल सेंटर अर्ध पटियाला गांवांत इतली व्हड आसा आमगेले 400 एकर कॅम्प आसा सो एक भागा देखून दुसऱ्या भागात आमकां एक फूल 7 किलोमिटर चमकुका जाता आमकां सो तस जावन ते आमगेल सिटी पाशी चिके भायर आसा आनी ते एक हेरिटेज प्रॉपर्टी म्हळ्यार आमगेल ते महाराजा भुपिंदर सिंग पटियाला तागेल पॅलेस आनी ते गार्डन्स आमगेल सेंटर केला सो आमगेल ऑफिस डिपार्टमेंट इज ऑल द पॅलेस आनी ऑल द अदर गार्डन इज ऑल आमगेले ट्रेनिंग सेंटर केला आता तुमगेले कामा विशयार आमी निमगूच जाल्यार तुमगेल त्या दिनचर्या म्हणटा न्हू आमी त्या कशी सुरू जाता ओके सो दिनचर्या आमगेले लिटरली जस्ट लायक आतां इंजिनियर जावं या जावं 9 to 5 जॉब म्हणटाची आमकां 7 to 7 म्हूण येता जाल्यार आमी वपास येतना 8 to 9 कशी म्हणना वपास येवची टायम फिक्स्ड ना सो सकाळ आमगे ट्रेनिंग समरचा अराउंड 6:30 6 o'clock सुरू जाता विंटरचा 7 o'clock सो सकाळ एक ट्रेनिंग आसता थंय तांगेल युजली म्हळ्यार फिटनेस कंडिशनिंग जिम त्या पुरा आसता ताजे नंतर आमगेले रिहॅब सेशन आसता जे म्हळ्यार कोणा इंजुरी जाल्या की जावं कोणाक कसं अगत्य आसा की ताजी फिजिओथेरपी करचे त्या जाता सांजेर अराउंड 4 o'clock जावं 5 घंटा इतल्याक वपास ट्रेनिंग आसता तेन्ना तांगेल गेम करताची रनिंग की हॉकी की कसं म्हणून ते ट्रेनिंग टायमार ऑलमोस्ट 2-3 घंटा ट्रेनिंग आसता सकाळ सांजे आमी तेन्ना आसूं का ते कसं पक्कन इंजुरीज जाल्यार जावं कसं कोचाले डिस्कस करूं का नंतर आमगेल रिहॅब आसता सो ऑलमोस्ट फुल्ल डे आमी ऑक्युपायड आसताची आनी सनसेट जाता ऑटोमॅटिकली एंड जाता ट्रेनिंग आनी तशें आमगेल दीस एंड जाता 8-9 घंटे जाता सो इट्स लायक 12 to 14 hours जॉब मागीर आता उद्योग म्हणले सत्ताक ते सहउद्योगी असताची दुसरे जनांगेलोट मेळका जाता आणि तेंगेलोट खंयची रिती आसका म्हण आमी सुरवेक आलोचन करनासका तुमगेले सहउद्योगी विशयार आमकां थोडे सांगीत की आमगेले सहउद्योगी एक्चुअली आमी टोटल 6 जण आसाची फिजिओथेरपी डिपार्टमेंट आमगेले तांतू भितरी आनी एकलो हैदराबादाच बाकी पुरा जण नॉर्थ इंडियाचेची
इनिशियली म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता तांगेलो म्हळ्यार कोऑर्डिनेट करूंक यांक करूंक आनी कशें म्हळ्यार थंयची वर्किंग सिस्टम एडजस्ट करता जाल्यार म्हळ्यार हांव स्पोर्ट्साक केन्नाय फूड ना आशिल्ली सो सांगू न्हू आनी एडमिनिस्ट्रेशनाला एक इश्यूज आसताची कसं जाल्यार म्हळ्यार तांणी स्पोर्ट्स बॅकग्रावंडाची न्हय ना सायन्स बॅकग्रावंडाची सो सांगू न्हू आमी सांगिल्लें आशिल्लें तांकां ओप्पूका जाल्यार कसं रिक्वायरमेंट घेवका जाल्यार साना साना विशयाक मस्त एडजस्ट करता जाता बट ते पुरा होगूर आमी शिकताची आनी मस्त लेवल ऑफ पेशन्स आनी कोऑपरेशन जाय जाता सुदारसून व्हरच्याक तशें सांगून म्हळ्यार सहउद्योगी तेंगेलोट्टू तुमी लायकेजीरी असुका जाता आसूंक जाता विंगड कसं ऑप्शन ना आता क्रीडापटू तांकां तुमी फिजिओथेरपी करताशी म्हणल्यार तेजे निमती तांकां मेळची लाभ कसो जाल्यार वय क्रीडापटू फिजिओथेरपी कशी हें करता म्हळ्यार तांणी आतां हांव एग्जांपल दिलें सपोज तांणी प्रॅक्टीस करता आसाची जावं तांणी मॅच खेळटा आसाची तेन्ना मॅचा मध्ये तूं हॉकीचें एग्जांपल घेतल्यार स्टिक्का निमित्त इंजुरीज जावचे तांकां सपोज तांणी फ्लिक करतना रिस्टा लागल्या नातल्यार कोणाले पांया लागल्या ब्लीड जाले ताजी पुरा फर्स्ट एड थंय करता जाता बिकॉज कोणूय डॉक्टर्स विंगड आसनाची आमी ते पळोवन घेवका जाता आनी इंजुरी जाली की ना तेन्ना ते डिसिजन घेवका जाता वो आत्तां सद्या वापस खेळू फिट आसवे जेवो ताका रेफर करका वे डॉक्टराले पेटोवका गेम बंद करोवका कशें म्हूण ते कोचाले डिस्कस करून इमिडिएट ते इट्स लायक 5 मिनिट्स भितर आमी हें करून ते करका जाता सेकंडली ट्रेनिंगा थ्रू जावो तांगेले विंगड कसं हाजे इंजुरीज असल्यार ते आमी आउटसायड द ट्रेनिंग अवर्स आमगेल्या डिपार्टमेंटान तूं ताजे रिहॅबिलिटेशन करका जाता वीच इज लायक विंगड विंगड एक्सरसाइजीस की स्ट्रेचिंग जावो ते इलेक्ट्रिकल मॉडॅलिटीज घाले हे घाले ते नेक्स्ट इज तांकां एज्युकेट करचें दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां आमी तेंची एम्फसायज करतात फॉर एग्जांपल आमी नॉर्मल जेन्ना सांगताची अशी बागसून बैसून का स्ट्रेट बैस तुमगेले फाटीक चांग जावो स्ट्रेट बॅक चॅर घे दिसा इतली चमक तांकां विंगड लेवल आसता म्हळ्यार तुमी खेळण जाल्यार कसो एक्सरसायजीस करका कसो मुवमेंट्स अवॉइड करका सपोज इंजुरी जाल्यार कसो नमुनो ब्रेस घालका और हें घालका कशी हें करका आनी कसो इंजुरी जाल्यार तुगे लिगमेंटा हें प्रॉब्लेम आसा सो हें मुवमेंट करूंका एज्युकेशन ऑल्सो कोचीस हांकां एज्युकेट करका जाता आनी रिपोर्ट्स आमगेले हें करका जाता तांगे फिट की ना फिट की आनी मिनिस्ट्री वोट कम्युनिकेट करचें आमगेल्या सेंटरांत दिल्ली सांगचें की वो मनीशू खेळच्याक फिट आसा बट इतले मात्र खेळ येता ते पुरो मस्त आमगेले फ्रेमवर्क आता तुम्ही खेळगडे गेलोटो तुम्ही आता ओट्टू असता तेंगेलोटो तांगेल आनी तुमगेल संबंध कशे असता ते एक बारी लायक क्वेश्चन निमगेल तुम्ही खेळगडे आलोट आमगेल संबंध बारी नाजूक कशी म्हळ्यार आमी तांकां मस्त अंडरस्टँड करून चोलका जाता तांणी आमगेलोट एक फ्रेंडशीप दवरका जाता एक म्हळ्यार एक आत्मीयता दवरका जाता एस्पेशली आता सपोज नंबीक आसूंक जाता म्हळ्यार हांव ताका सांगलें तुगेले मसला प्रॉब्लेम आसा ताका डाऊट करूं ना की ही म्हाका जाय म्हणून सांगली की कसं लायक जावो हांव सांगलें की आज इतली विधी तूं खेळ येता मागीर ना खेळूं का त्या नंबीक दवरून घेवची हें जाता बट तेंची आनी एक इम्पॉर्टंट एक विशय कसो म्हळ्यार खेळड एटलिस्ट तुमगेले हांतू विमेन्स टिमा वोटाचे चलयां पैकी ते तितले म्हळ्यार हांवें एक बायल मनीशी सो चलयां तशें आसना बट केन्ना आमी मेल स्पोर्ट्स येता की चलयां पैकी त्या आमी खंय आमी ते लिमीट ड्रॉ करताची तांणी चड फ्रेंडली जावच्या नज चड आमगेले पर्सनल जावच्या नज त्या पुरो आमी पळोवन घेवका चडा वता तस जावन तें आसता सो ते आमगेले हाता आसा आमी कशी मॅनेज करता म्हूण सांगून बट आनी एक म्हळ्यार चड आमी आमगेले पर्सनल लायफ ची कॉम्प्रोमायज करका जाता म्हळ्यार तांणी रात्री 9 घंटे 12 घंटे आमकां अशें प्रॉब्लेम जाल्यार आमी अटेंड करका आतां लिव्हार आसता की न्ही आमकां एड्रेस केल्यार वी हॅव टू बी रेस्पॉन्सिबल त्याच्यात आमी काम करतना सवालू आणि समस्या दोन्ही असता ते सवाल एदुरसूची कशी आणि समस्या कशी निवारण करताची सो स्पोर्ट्स फील्ड म्हळ्यार हांवें लास्ट इयर हांव जॉयन जावचे फुडें जावं आतां भायर बशिल्ल्यांक दिसता कसांनी आमगेले ट्रॉफीज दिसताची आमगेले खुशी दिसता अचिवमेंट्स दिसता ग्लॅमर दिसता करेक्ट बट ताजे मागशी आसचे इतले हार्ड वर्क आनी कश्ट आनी आमगेले ते स्वेट अँड ब्लड आमगेले रण्य जावं कसं नाही आसा आमगेले मान्य स्पोर्ट्समॅन आला म्हणजे ते भारी कश्ट आसता कशें म्हळ्यार आतां म्हळ्यार आमी त्या टीव्हीर दाखयता आसतना मॅच पुरो जन एन्जॉय करताची तेजे मागशी कितले कश्ट आसा म्हण ते आमगेले मनान आमी जस्ट आ टीम विन जेवका म्हणटाचे आनी आमी एन्जॉय
करताची नाही करेक्ट आमक मात्र ते भित्त वेले कसे प्रॉब्लेम्स म्हण ते गोत्त असताची आणि तांगेल ते टेन्शन जावो तांगेल पर्सनल इश्यू सक्कड आमी घेवका जाता आमगेल मात्र कोणागे दिवच्या जायना कजला म्हळ्यार वी आर द पीपल ऑफ बॅकग्राऊंड तस जावन आणि सेकंडली कश म्हणारी यू केन्नाय तांणी कॉल केल्यार तूं अवेलेबल आसूं का घ्या न्ही हांव न्हिदलें म्हाका हुशार ना तें कस्सनय चलना सेकंडली आमगे ट्रेनिंग अवर्स इतली लॉंग आसताची आमी मनशां आमकांय सुस्तू जाता आमकांय हें जाता तें मॅनेज कोन्न व्हरची कश्ट जाता केलो पंत खाण जेवणा टायम मेळना मॅच टायमिंग सवेर शेड्यूल वेदर तुमी फर्स्ट हवामान सांगिल्लें विंटरा 4 डिग्रीज समरा 42 डिग्रीज तो तंतू मध्येन तूं खेळचें ते बॉडी एडजस्ट करचें हें करचें ते भारी सकट एडजस्टमेंट्स करका जाताची ओनली अँड ओनली ॲट दी एंड तुम्ही सांगल्या वरीची ते कप्पा खातीर ते विन्ना खातीर विच त्या मेमरीन त्यांची मोटिवेशनान आमी चलचे तांनी चलचे सेम खेळगाडी तशी एक सिंपल एग्जांपल म्हळ्यार आमगेले एक हॉकी प्लेयराक आमी पयलीं कप लिफ्ट केले तिगेले अन्नाक बरी कायनच आशिल्लें हें आशिल्लें घरा मस्त प्रॉब्लेम्स बट ते कस्सनय मतां गेलो ना तिणें बेस्ट परफॉर्मन्स दिले तशें जावन आमी चलका जाता सेम वे म्हळ्यार आता चेल्ल्यो तुमगे लोट मस्त आसताची म्हळ्यार हॉकी टिमान तुम्ही म्हणले चेल्ल्यांक गेले ह्या करता आसताची आता त्यांनी विंगड विंगड राज्य दाखवून येताची तशीच तांकां कसं जाता म्हळ्यार भास गोत्त आसना तेन्ना त्या भास गोत्त आसतना निमती तुमकां तांगे लोट व्यवहार करतना कशें जायना तेंची देवल दयेन म्हाका हिंदी मस्त कम्फर्टेबल आशिल्लें सो हिंदी हांव यूज करता आमी इंग्लीश थंय यूजच जायना विंगड खंयची भास यूज जायना हिंदी मेन कडेर हांव थंय वचून आतां 1 वर्स भितर पंजाबी आनी हरियाणवी शिकली तांची लोकल भास ते चिक्की हिंदी तांत ಸ್ವಲ್ಪ व्यत्यास आसा तांगेले वर्ड्स ಸ್ವಲ್ಪ दुसरे आसाची बट त्या शिकूंक पडली म्हाका सो दॅट तांणी उरलेले अंडरस्टँड जावच्याक सो ते म्हाका भास पिकअप करून आतां एटलिस्ट उलोवच्याक हांव कम्फर्टेबल जाता आनी थंय सायन बोर्ड्स वरान पंजाबीन आसताची सो ते वाचूच्याक चिकेपुणी अक्षरां गुर्तूय जाय जाता तशी तुम्ही म्हणल्यार ते ह्या सेंटरान तो आसताची 7 to 7 आसता तुमगेलें काम म्हणून आतां तुमकां म्हळ्यार रजा तशें कसलें आसा की वीकली हॉलिडे म्हण पुरो जावं वय न्ही जावन संडे आमगेले वीकली ऑफ आसता बट अगेन ते दीस कसं आमगेले टोर्नामेंट आसा कॉम्पिटिशन आसा ट्रायल्स आसा जेव्हा एथलीट अगत्य आसा तेन्ना आमी ते संडेक सोडका जाता आनी ते सिंपल 6 days वर्किंग आसता संडे एक ऑफ मागीर आमकां म्हयन्याक 2-2 दीस रज क्रेडिट जाता सो ते लिव्स एक्युमुलेट करून आमी केन्ना यूज करता एन्युअल पण त्यांनी केन्ना तुमकां पळयताची तेन्ना केन्ना तुमगेले अगत्य आसा की तेन्ना तुमी ते आसूं का तशी रिपोर्ट करूंक जाता तशी आता रम्या तू गेले हावस बापसून गेले आनी तू घेतले शिक्षकांक गेले तांगेल विशयार आनी तांगेल सहकार कशें आशिल्ले तुका त्या विशयार थोडे सांग पळय आमकां लायक तुमी एक क्वेश्चन सांगले फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हळ्यार म्हगेल आनम्माले योगदान हांव केन्नाय खसलान तुवें हांव केन्नाय तांकां उडगास करूं आसा म्हगेले देवाल नेक्स्ट तांणी हांव म्हणचे वेळे गुरू जावन आसचे तशी सो म्हगेल अन्नाल नांव डॉक्टर सी वामन राव तांणी प्रोफेसर जावन आशिल्लीं रिटायर जालीं हेड ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट निट्टे महालिंगड्यांतया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी तकून ताजे फुडें झेवियर्स कॉलेज मुंबयत वायस प्रिंसिपल जावन आशिल्लींची 40 वर्सां वयर तांगेले एक भारी एनरिचिंग रिसर्चर आनी एक टीचर जावन करियर स्टुडंट सांगेलो तो कशी व्यवहार करका कशी आसूं का पूर्ण मनाचे एक नॉलेज म्हणटा पळय ते आसा तांकां म्हगेल ल्हान म्हाका कशें म्हळ्यार एक नमने रोल मॉडेल हांव खंय भायर पळय न्ही म्हगेल अन्नाल बरी जावं का म्हूण म्हाका तशें आशिल्लें ओन्ली थिंग इज तांगेलें म्हण कितें शिक्षक जावची तितली प्रवृत्ती म्हगेल्या ना आशिल्ली बट म्हगेल स्टॅमिना जावो म्हगेल हार्ड वर्क डेडिकेशन पूरा हांव तांगेल तांदूळ घेतला सो म्हगेल अन्न म्हाका तशें एक रोल मॉडेल आशिल्लो आनी आसा आनी म्हगेल अन्नान आज वरान इतले वर्सां तूं खंयचे म्हगेल निर्णयान तूं केन्नाय कसले आडसाय कसं तू कसं कोरका मस्त जाणांक सांगले मेडिकल अवर्स म्हाका सीईटी भितर 530 ऑड रँक आयिल्ले फर्स्ट लिस्ट मेडिकल म्हाका मेळचे साध्य आशिल्लें बँगलोर मेडिकल कॉलेजा मस्त जाणांनी म्हगेल्या अन्ना फोर्स केले तिचे ब्रेन वॉश करी मन चेंज करी वचचो म्हगेल्या अन्नान सांगले तिगेले निर्णय तिका लायफान भितर तशी म्हगेल्या अन्नान सपोर्ट केले सेकंडली हे स्पोर्ट्स जॉब म्हाका मेळटना म्हगेल एजा प्रमाणे म्हगेल्या अन्नान म्हाका कसनय तोडव करनी की तूं दूर वत्तास आमगेले ताकून तुगेले सेटल जावचे एजा ते कसनय ना सो म्हगेल अन्नाक हांव फुल श्रेय दिता हांव खंय आजास आनी मुखारी हांव खंय वतकी सेकंडली म्हगेल अम्मा सुजाता राव ती MSc रँक स्टुडंट स्टॅटिस्टिक्स तिणें हांगा
ISI कलकत्ता दाखवून केलेले सो चांग TCS जॉब बार आशिल्ली ती मिगेल खातीर जावन तिन जॉब क्विट केले आनी हाऊस वायफ जाल्ली बिकॉज मिगेल हक्का ग्रोईंग अपाक मिगेल वेलबिंगाक तीक कसले बाद जावची नाका म्हणून आमी मुंबय आशिल्ली वोटू आसूं का मुंबय आशिल्ली लायफ कश्ट आसा तिगेल वेऱ्या कोरका हांव होड जातरी हांव घर सोडतरी तिका सांगलें की तूं काम कोर येता तूं तुगेलें प्रोफेशन एक्सप्लोर करी ना म्हाका तुगेले अचिवमेंट्सान तूं म्हाका खुशी म्हणून तसले एक सेल्फलेस भावना विच हांव मिगेले करियरां भितर आतां यूज करता सो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल सगळ्यां पशी आमकां दुसऱ्याले खुशी दुसऱ्याले हेल्थ मिगेल अम्माले दाखोवन आयला आनी तिगेलेंची म्हळ्यार तिगेले ते साधन जावो तिगेले ते प्रेयर्स जावो कसने जावो ते केन्ना काही मिगेल सांगा करपता ती शी इज माय स्ट्रेंथ दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू से सो तिगेले कसं असल्यारी ती शी हॅज अ सोल्युशन फॉर दॅट सो ताजे नंतर मिगेल एक्सटेंडेड फॅमिली आसाची मिगेल मामू मिगेल माम आसाची मिगेले मामा बायल ती हांगा स्टुडियोन तूं आयल्या मिगेल माम सुरेश शणे म्हणून तोय वॉलमार्टा वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्लींची एक एक्स्ट्रीम हायेस्ट लेवल प्रोफेशनल कशें आसूं का तांकां पळोवन हांव शिकिल्ली सेकंडली मिगेल मम्मा बायल तिका मिगेल दोनी अम्मा म्हणचे एक्चुअली सो मस्त ती मिगेल बरी आसता किरण प्रभू तांगेल बायल तशें मिगेल बाप्पा उदय कुमार आनी तागेल बायल अनिता तांणी मस्त सपोर्ट केला हातूंत भितर आमगेले फॅमिली एक एकजूट जावन आशिल्ली निमित्त सांगून म्हाका ते एक प्रोत्साहन मेळ्ळें केन्नाय हांव कसो करता विंगडा लागी कशें आमी आशीत आमगे संबंध कशे लायकोन दवरीत म्हूण आमकां त्या फॅमिली तकून येवची म्हूण म्हाका दिसता खंडित खंडित म्हळ्यार म्हाका कोणूय भावंड ना तसो जावन मेगेलेची माय माम जावं बाप्पा पाची तांणी तांगेल चेडूं तांगेले मेळून हांव शिकिल्ली कशी हें जावका म्हणून नेक्स्ट तुमी शिक्षकां विशय सांगले तो शिक्षक दाखून म्हळ्यार आत्ता हांव मिगेल उद्योगा भितर सगळ्या पशी चड श्रेय दिता मिगेल एक सर आसा डॉक्टर पद्मनाभन सेकरन बँगलोर आसचे तांणी तांगेले क्लिनीक आसा अँड आय डोंट थिंक तांगेल्या पशी वयले फिजिओथेरपिस्ट कोणूय आसता म्हूण इंडियान तो तितले लेवल तांगेले टेक्निक्स आनी हें हांव तांगेले तांन शिकून यूज करता आसा सो लायक मिगेल एक गुरू ऑर एक मेंटर म्हूण येता तांकां तांणी मिगेल लायफ चेंज केलें दिस तांकां तूं उडगास काडटाची खंडीत करता आनी मिगेल अचिवमेंट्सान तुवें तांणी सगळ्या पशी खूश पावताची तें सेकंडली शिक्षकां भितरी मिगेले प्री युनिवर्सिटी लेवल मिगेले खंय स्कूल आशिल्ली की तांची पुरा टिचर्स मस्त सपोर्टीव आशिल्लींची प्री युनिवर्सिटी लेवल डॉक्टर प्रकाश शणे म्हणून आमगेले एक फिजिक्स लेक्चरर आसा ताणें सांगिल्लें रम्या तूं फिजिओथेरपी घेता म्हळ्यार तूं क्रावडा दाखोवन विंगड डायरेक्शनार वता अँड दॅट इज अ पाथ वीच वील गिव यू ग्लोरी सो तांणी एक आशिल्लींची सेकंडली बॅचलर्स लेवलार डॉक्टर निखिल म्हूण एकलो आशिल्लो तो पंजाब क्रिकेट टिमा फिजिओ जावन आशिल्लो ताणें म्हाका मस्त गायड केला इन दीस अँड मास्टर्स लेवलार आमगेले एकली डॉक्टर अनुपमा म्हूण मिगेल गायड आशिल्ली ती आमची गेली मॅम आशिल्ली सो मस्त क्लोज आशिल्ली ती गेल्या मस्त शेअर केला सेकंडली डॉक्टर रंगनाथ आमगेले ऑर्थोपेडिक ब्रांचा HOD आशिल्लो सो तांणी मस्त म्हाका इन्स्पायर केला टू यू नो गो इवन बेटर अँड स्केल इवन हायर सो मस्त जाणां योगदान आसा मिगेल फ्रेंड्स जावो कोणेय जावो कोण मिगेल खुशेन तूं खुश पावताची कोण म्हाका आशिर्वाद दिताची तांगेल विशय हांव मस्त मस्त तांकां थँक्स दिता आजी तुम्ही तांकां पुरे जाणांक उडगास करता येस डेफिनेटली येस रम्या आतां तुमी सेरून आतां 1.5 वर्स जालें ह्या 1.5 वर्सांत सुमार मॅचनी जावन आशिल्ले काही विंगड कडेनी आतां केलो पिक्चर्स पळोवया हांवें तुमगेले तांचे पटियाला सेंटराचे येस डेफिनेटली हे आमगेले आतांची खेलो इंडिया यूथ गेम्स जालेले इन पंचकुला हरियाणा तांत आमगेले हरियाणा स्टेट टीमान गर्ल्स हॉकी टीमान गोल्ड मेडल विन केलेले सो ताजेची पिक्चर हे आमगेले लेफ्ट सायड आमगेले कोच आशिल्लो गुरबाज सिंग म्हणून आणि ते बाकीचे आमगेले चेलियो ताजे ते कप्पानी ताजेची सो हेंची मॅच आनी प्रत्येक मॅच ऑलमोस्ट 40-42 डिग्रीज खेळून विन केलेले आणि मस्त इंजुरी जाय आशिल्ले सो तांगेले पशी चड स्ट्रेस हांव घेवन बट चंदारी आमकां गोल्ड मेडल मेळ्ळें आणि प्रत्येक चेलयेक ह्या मॅच हरियाणा स्टेट गव्हर्नमेंटान 1 लाख प्राइज मनी दिला तांगेले एज्युकेशनाक आनी फॅमिलीक तेन्ना तांकां एक प्रोत्साह येता म्हळ्यार विंगड आनी लायक करून करया आमी म्हणून हे आमगेले पटियालाचे हॉकी ग्राउंड थंय आमगेले ट्रायल्स जालेलींची नवे चलयांक हें करूंक सेर्वोसूच्याक आमगेले सेंटराक सो ते मार्चा जालेले तेन्नाचे आमी काडलेले फोटो
सो आणि हे आमगेल स्पोर्ट्स सायन्स टीम फिजिओलॉजिस्ट बायोमेकॅनिस्ट स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग ह्या पुरा आमी एक वोटू मस्त डिपार्टमेंट्स आसताची वोटू कोलॅबरेट करून आमी हें करचे हे आमगेले लखनौ भितरी हॉकी लीग जाल्लेले कशें म्हळ्यार इंडियन प्रीमियर लीग आसता तशी ते हॉकी लीग जाल्लेले सो तांत भितर आमगेले हरियाणा टीम विन जालेले तेन्ना ते कशी मस्त टीम आणि आयला की वय दुसरे कडेन दाखोवन येताची एक आणि कॉम्पीट करताची लीग मॅच सेमीफायनल फायनल सेम स्कीम तशी जावचे हे आमगेले जुडो ट्रायल्स आशिल्ले जुडो म्हळ्यार एक कॉम्बॅट स्पोर्ट्स लायक रेसलिंगा मणकेची सो ताजी ट्रायल्स दिल्ली जाल्लेले तेन्ना आमी गेलेली थंय तशें यांचे वापस खेलो इंडिया ते गेम विन जालेले आमी ओडिशा बीट केले फायनल्सान तू 4 गोल्स फॉर हरियाणा आणि 1 गोल फॉर ओडिशा सो ताजी अनुभव कशी खुशी कशी त्या कशी व्यक्त करीतात वय म्हळ्यार ऍक्च्युअली कश म्हळ्यार इट वॉज डिफरंट एटमॉस्फियर ऍक्च्युअली ते टेन्शन ते 70 मिनिट्साचे गेम तांत भितर ते टेन्शन ते खुशी ते गोल जाल सतान एक नमने हें जावचे ते एक विंगड नमून आशिल्लो आनी ते प्लेयर्स मदमध्ये येवन बसताची अँकला दुखता हें दुखता तांकां ट्रीटमेंट करून वापस पेटोवचे ते विंगड स्ट्रेस सो इट्स अ डिफरंट हें सो पुरो जण मॅच जाल सतान पुरो जण फ्लॅट जाताची तशी आसता सो तेंची ते गेम्सान तूं कशी म्हळ्यार ऑफकोर्स प्लेयर्स अगेन हांव सांगलें म्हणगे वी आर द बॅकग्राउंड पीपल कोचेस कोचेस आपूण ಸ್ವಲ್ಪ नाव घेताची आमगेल नाव खंय घेनाची बट ते आमी एक सेल्फलेस जावन तांगेल खुशी आमगेल खुश पडोवप आजी तुमकां आमगेला हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत उडगास करून तुमच्या कार्यक्रम आपयला वय खंडीत हांव मस्त तांकां धन्यवाद करता म्हळ्यार म्हाका अवकाश दिलेल्याक खंडीत सांगतास सो ह्या पुरा आमी ಸ್ವಲ್ಪ ट्रीटमेंट करचे आमगेले डिपार्टमेंटा भितरी सो ताजे पुरो फोटोज ते आमगेले जर्सी हांव घाल्लेले सो इंडिया जर्सी ते युनिफॉर्म पळयतना एक खुशी जाता वय ते आमगेले सेंटरान दिलेले युनिफॉर्म ते आनी हे आमगेले जुडो एथलीट्स ते ट्रायल्सा वेळार हे केलेले ही आमगेली सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू 52 किलो वेट लिफ्टिंग तिन टोक्यो मेडल घ्या केलेले सो हानी पुरा आमगेल सेंटरा ट्रेन करताची मस्त ओलिंपियन्स आसाची तजिंदर तूर शॉर्टपुटान तू कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो अन्नू राणी जॅवलिन नीरज चोप्रा मुखार तागेल फोटो येता गोल्ड मेडलिस्ट होची नीरज चोप्रा तांगे लोटू एक मेळ न्हू तांगे लायक इंटरॅक्ट करचे तांगेले अनुभव शेअर करचे ते एक विंगड एक्सपिरियन्स तांणी आमगेले इतलींची कॉमन जन कसं नाही तांणी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाही जाल्यार तांगेले ते स्किल्स तितले लेवलार आसताची आनी भारी हंबल आनी भारी एक डाऊन टू अर्थ म्हणून सांगू येता म्हणजे एक अहंकार म्हणटा पळय ते बिलकुल ना अहंकार केला तांगेला आता मेडल वरना ही अन्नू राणी म्हणून जॅवलिन थ्रोवर ही इंडियाचे टॉप मोस्ट वुमन जॅवलिन थ्रोवर तांची ही हरियाणाची सो तशी तिने आता नॅशनल रेकॉर्ड ब्रेक केलेले सो ही मादा स्प्रिंटर सो ही वय थंय ट्रेन करता ह्या फाटी ऑलिंपिक्स ती कोविड जाल्ले निमित्त वचच्या जायनी बट देन शी स्टार स्प्रिंटर ती आमगेली आसामाची या पिक्चरा भितर ही मादा साल बगलेन टू द लेफ्ट साइड आसा एमआर पुवम्मा ती आमगेल कोडियालची उर्वा स्टोरा तिगेल घर हांगा ताकुनू लेडी हिल्ला शिक्षण घेवन मुखार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करून आता हायेस्ट लेवलार पावल्या ती रिलेंथ आसा 400 मीटर्स आसा लॉंग डिस्टन्स रनर ती वरान थंय ट्रेनिंग करता ही पुवम्मा हे आमगेले अदर देन स्पोर्ट्स लाईफ थंय तांचे एक फेस्टिवल आसा लोहरी म्हणटा ताका पंजाबान तू आमी मकर संक्रांती करता तशी तांगे लोहरी उज्ज जोडून ताजे हे सेलिब्रेशन पुरो करचे विंटरान तू जानेवारीन त्या पिक्चर ते आमगेल हॉकी टीम चलयो सो तशी हे आमी ओकेजनली सेलिब्रेशन्स करताची हे करताची सो आमगेले तेंची तुम्ही रिलेशनशिप कशी म्हळ्यार आमी फ्रेंडली लेवलार आसाची समजून आसाची तशी आता रम्या या कार्यक्रमाची युवा साधक आमगेले युवजनांक कसो संदेश दिवचे तुम्ही इष्ट पावताची युवजन आमगेले एक संदेश म्हळ्यार एक हांव विशय सांगचे आशिल्ले म्हगेल्या अनुभवां भितर म्हाका केन्नाय स्पोर्ट्सान तूं ताजे ते एक तांगेले ते स्पिरीट तांगेले ते डिटर्मिनेशन ताजे निमित्त स्पोर्ट्सा वचूंका आशिल्ले ते हांव पूर्णांतर एक्सपिरियन्स केलां एक वर्सांत आनी मुखार करता हांव तूं कंटिन्यू करता कितले कश्ट जाल्यार हें जाल्यार सो ते आनी कसं म्हळ्यार तातूंत अचिवमेंट्स कशें म्हळ्यार आतां आमगेले हॉकी टिमान ते मेडल विन केलेले पळयले तशीच आमगेली एकली वेट लिफ्टर 15-16 वर्साची तिणे मेक्सिको वचून वर्ल्ड लेवलार वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचा ब्रॉन्झ मेडल
तिगेले नी पांया गांठीक मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ले ते हांव 1 वर्स 2 या करता आशिल्ले तिका कॉन्फिडन्स लो जालेले आनी वच्चा जायना करू जायना वय चशी तिगेले अन्नान मिगेले म्हळे मॅडम प्लीज एक ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्फिडन्स दी एक ही अशी हें करना सांगून सो तेन्ना हांव तिगेले अन्ना सांगेल तुमी तिगेले परफॉर्मन्स पळोवन मागीर उरलेयात सर तुमी कसने मना भंय लेकुनुकाची सो तिणे ते विन जालसतान एक म्हाका फोन करून एक थँक्स दिलेले ते म्हळ्यार म्हाका हांव थंय प्रेझेंट ना आशिल्ले जाल्यार ते तितली खुशी म्हाका मेळ्ळी हॉकी टिमान गोल्ड मेडल विन करतना तितलेंची तांगेले ते खुशेचे एक तांणी रडली जी केली हांवें सेम सेलिब्रेट केले हांवें सेम तांगेले म्हणजे चियर केले ते लायव्ह अंत भितर टीव्हीर आयले सो सांगून तशी जुडो चले तशीची वेरी कॉम्बॅट स्पोर्ट्स मस्त इंजुरीज जाताची हें जाताची इंजुरीज मॅनेज करून खेळका त्यामुळे तांकां एक नमना जे कशी पुणी ते एक इंजुरीज सांबाळून वापस खेळोवचे हें करचें तें एक नेवर से डाय स्पिरिट इज वॉट स्पोर्ट्सान म्हाका शिकयला आनी म्हाका फुडें आशिल्लें बट ते स्पोर्ट्सा वचून चड जाला सो युवा जना हांव तितलें सांगचें कशें म्हळ्यार तुमगेले एबिलिटीज तुमगेले प्रेरणा ते केन्नाय तुम्ही आयकूका सक्कड जाण कसं करता की म्हाका तें कोरका ह्या स्टेज ऑफ लायफार म्हाका हें कोरका बाकीच्या जाल्यार इतलें दुड्ड आसा म्हाका तितलें मेळका ते कसने दवरून घेवचें नज तुमगेले इफ यू लिसन तुम कसं मन असं कसं जाऊ का म्हण असं त्या तुम्ही करका तशी सिंपल आणि तुमगेल पाय केन्नाय ग्राउंडार असू का मात ते आकाशान पाय ग्राउंडार दाखवून निसरून जा केन्नाय तुमगेल आनंद तुमगेल फॅमिलीक तुमगेल बॅकग्राउंडाक तुमगेल शिक्षकांक मालगड्यांक केन्नाय विसरू नजा कसले म्हळ्यार ते पाय चुकलो सेम हांव स्पोर्ट्समॅना विशयी तशी सांगले गोल्ड मेडल म्हणून नीरज चोप्रान वापस गोल्ड मेडल हाडले ताण तो म्हणले मी काय नाही म्हाका 90 मीटर उडोवका 86 मीटर मेरा बेस्ट नहीं है सो तें केन्नाय तुमगेले हातूंत भितर स्पिरीट आसका आनी तुमकां मन आशिल्लें कोर न्हू तांतू एक्सेल जाल्यार तुमगे लायफ सक्सेसफूल ना नातल्यार तुमी तसले गोल्स दवरपाची कसले म्हळ्यार म्हाका मेडिकल केलें जाल्यार खंडीत हांव सक्सेस मेळना म्हूण सांगनाशिल्ली जाल्यार मना समाधान आनी संतुष्टी आनी एक स्पिरीट अवकाश मेळना कार्यक्रमार अवकाश मेळना आशिल्ले हांव खंयच्या हॉस्पिटलांत जावं गास्त आशिल्ली मे बी सो तस जावन केन्ना आमगेले भाग्य देव स्वल्प बरयता आमी स्वल्प बरयताची सो आमगेले हातात अवकाश आसता ते आमी पूर्ण तर युटिलायज कोरका आनी कसले विशयान डिस्ट्रॅक्ट जावचे नज फोकस आसूं का ते मुख्य कसले म्हळ्यार ते मस्त डिस्ट्रॅक्शन्स मस्त आसाची म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ कशें म्हळ्यार वगवग्गे मेळका म्हण आतां ಕೆಲವು चिरडवांक संगीत नृत्य शिकयता जाल्यार तांकां कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು पेरेंट्सांक कूडले तेन्ना एक स्टेजांत एक प्रोग्राम दिवका तशी एक मना आसता तशी नाशे करेक्ट ते शिकून कोरून जेत्तेरी आमी एक प्रोग्राम दिवचे जाल्यार ते एक लायक तशी तुमी म्हणटा आसाची एक्झॅक्टली पेशन्स आणि फेथ श्रद्धा आणि पेशन्स ताळमे मस्त जाऊ का कसने वॉट द म्हळ्यार मॅक्झिमम तुमगेले एबिलिटी इज नॉट गॉट इजी कसन सगळ्यां पशी हायेस्ट लेवल सगळ्यां पशी कश्टारी मेळटा गोल्ड मेडला मागशी मस्त काणी आसता तशीच खंयचे टॉप लेवल तुम्ही मनशाक घेतल्यार तागेल स्टोरी मस्त बॅकग्राउंडात मस्त आसता सो सांगू न्हू ते ताळमे घेवन तुमगेले विश्वास आसूं का तुमगेल वैरी तुमगेल देवा वैर जावं तुमगेल फॅमिली वैरी कसं ते घेवन तुम्ही चल्ल्यार तुम्ही खंयचे लेवलाक रीच जावच्याक तुमकां कांय तोडव जायना करेक्ट सांगले रम्या आता येदुळटाय तुम्ही लायक करून आमगेलो संवाद केले आमकां कसले स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी कसले म्हण आमकां म्हळ्यार तितले आयडिया नातिल्यांक कशी ते असं म्हणून तुम्ही सांगून दिले भविष्यांत तुमकां आनीक लायक जावं म्हण हांव देवाल्या मागता हांगा येयल्याक धन्यवाद नमस्कार नमस्कार ह्या अवकाश हांव मस्त धन्यवाद सांगता सुमा मॅडम आनी विश्व कोंकणींक आनी कोण कोण हे प्रोग्राम पळयल की तुमकां सगळ्यांक बरें जावो स्टे हॅपी स्टे हेल्दी थँक्यू